गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशे आसा तुमी सगळी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशे. आमी बी बरी आसा, एकदम मस्त अशे. हॅलो, गुड मॉर्निंग. आनी पळय मास हांगासर हांव मास्क बी घातला. म्हाका खंय एसीचो वास येता म्हणून हांव खंय अशें करून लॉंग रुटार ट्रॅवलिंगाक मास्क घालता. आनी हे पळय न्हिदलां, दिसना बाय न्हिदलें. सो तुम्ही थंबनेल आणि टायटल पळयले पळय न्हू, ते प्रमाणे आमी आयज सोलापूर वचपाक भायर सरल्या बायक घेवन रोड ट्रीप. आनीक काल आमी सावड्ड्या आयिल्लीं. काल राती सांजची अशी पावल्ली 7:30 सुमार. सो काल लेट अशी भायर सरून सावड्ड्या आयिल्लीं आनी आयज आमी सोलापूर वचपाक भायर सरला. आनी आमची रोड ट्रीप जी आसा पळय न्हू ती ऑलमोस्ट 5 दिसाची आसा. सो पळोवया कशें कितें जाता पळय न्हू तें तेजेर डिपेंड, कित्याक की आतांचें सिच्युएशन पळयलें न्ही जाल्यार मातशें डिफिकल्ट अशें, बट स्टील आमी वचपाक भायर सरल्या. ऑन द स्पॉट प्लॅन आमचो. आनी एक्चुली अशें चिंतलेलें या अशें म्हणून, बट मागीर आयज फाल्यां करूं उरलें. मागीर हें आतां जें सिच्युएशन चालू आसा पळय न्हू, वॉर आनी हें आनी तें अशें सगळें पळयलें. आनी मागीर म्हटलें मागीर पेट्रोल म्हारग जालो न्ही जाल्यार मागीर वचप व्हेरी डिफिकल्ट. वचपा मागीर पेट्रोल म्हारग जालें, गॅस मेळना, हें मेळना, मागीर वचप उरतलें न्ही तशें तशें म्हणून म्हटलें चल या अशें म्हणून पयर डिसायड केलें 2 दीस पयलीं. काल आयलीं आमी आनी आयज इपा वचपाक भायर सरल्या. आतां आमचो मेनली 5 दिसाचो प्लॅन आसा. सो कशें तें फुडें तुमकां मुखार व्हिडिओ जशे तुमी पळयतले पळय तशें कळटलें. आयची आमची जर्नी जी आसा पळय ती सावड्ड्यासान सोलापूर ऑलमोस्ट कितले किलोमिटर आसा रे? 475 किलोमिटर आहे. ऑलमोस्ट 500 किलोमिटर सुमार आसा. आयची आमची जर्नी जी आसा पळय न्हू 500 किलोमिटर बायक घेवन, तेय बीन कंटिन्यू जर्नी. कित्याक 500 किलोमिटर म्हळ्यार ऑलमोस्ट 9.5-10 वरांची वाट गुगल दाखयता. ओके. आनी मागीर आमचे ब्रेकफास्ट ब्रेक आसतलो, लंच ब्रेक आसतलो. तेज्या भायर मागीर बाये खातीर मदीं आतां ब्रेक घेवपाक पडटलो न्ही, ते सगळे ब्रेक आसतले. म्हळ्यार 12 वरांची वाट जी आसा पळय ती मिनिमम आमची जातली. सो 12 वरांची जर्नी बायक घेवन. सो वाटेर कितें तरी इंट्रस्टींग जें कितें मेळटलें पळय तें तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. आनी सोलापूर आमी खंय वता हें बीन तुमकां न्ही मागीर जशें आमी पावतलीं पळय तशें कळटलें खंय कशें कितें म्हणून. तर आमचें आतां एज युजल फर्स्ट स्टॉप जो आसा पळय न्हू तो आसतलो दुधसागराक रे. दुधसागर आमी खंयी गेलीं जाल्यार पयलीं न्ही दुधसागराक थांबताच. ओके. तशीच आतां दुधसागराक वयतली. फर्स्ट स्टॉप आमचो थंय आसतलो. मागीर सेकंड स्टॉप पळोवया खंय कशें कितें तें. ओके. सो चलो मागीर जशें मुखार जें कितें आसा पळय न्हू तें तुमच्या वांगडा शेअर करीत रावता. सद्याक आमी आतां कुळ्या पावल्या. टायम कितलो जालो रे? 1 मिनट 8 जाली सारकी. 8 जावन 8 मिनटां जाली आनी आमी आतां कुळ्या पावल्या. ऑलमोस्ट 7:35 आमी भायर सरलेलीं. उठलेले हांव आनी रातभर न्हिदलेच ना. मेन म्हटल्यार 5:15 उठलेलें. अलार्म लायलो 5:15. 5:20 सारकें उठलां हांव. आनी मागीर अशें करून कितें तयारी आसता न्ही न्हांवता हें करता म्हणल्यार सगळो टायम जालो. आनी 6:30 म्हटलेलीं या अशें म्हणून 6:30, बट टायम जालोच तो. लास्ट मागीर 7:30 जाली. बॅगां घालता न्ही इतलें सामान जालां की गाडयांक फाटल्यान जागोच ना घालपाक. फाटल्यान न्ही फुडल्यान सुद्दां हे पळयात हांगासर सगळें पांया कडेन बी सामान आनी बायेचेंच सामान चड जालें. आनी हे खेपी आमी उदक बी जें आसा पळय तें सगळें कॅरी केलां. हे खेपीच न्ही मोस्टली आमी उदक बी जें आसा पळय तें सगळें कॅरी करताच. व्हडली बॉटल भरून मान दवरलेली. सो ती सगळी बॉटल बी भरून हाडल्या आमी. सो दाखयता तुमकां मुखार मागीर कशें कितें जाता तें. ओके चलो. हे पळयात हांगासर दुधसागर टेंपल. आनी आयज संडे न्ही कितलो लोक आसा पळयात हांगासर. ओके. आनी हो गेला बायक घेवन. आयज भरपूर लोक आसा. भरपूर लोक ह्या सायडीच्यान ट्रॅवल करता. आनी पळय एक बारीकशी न्हीद काडली तेणें. मागीर म्हागे खानार मातशें न्हिदलें. मागीर ते आतां घेटी चॅक करताले न्ही तेन्ना उठले मागीर तेंगे आवाजार. सो आमी न्ही आतां घाट क्रॉस करून अनमोड पावली. अनमोड
पळयत आमी हांगासर गाडी लायल्या आनी मातशी हांगासर बसल्यात. पळयत मा बसली, मा घाटार जाम जाल्या आनी बाय सो मा हांगासर बसल्या, माक बस म्हणलें मातशें. आनी आमी आतां सद्याक न्ही डिसायड करता की खंयच्यान वचपाचें. डायरेक्ट ह्या घाटा म्हळ्यार कितें म्हणटा तें हायवेन वचपाचें काय तशें भितरल्यान फॉरेस्टांतल्यान वचपाचें काय म्हणून. थंय न्ही रस्तो बारीक आनी लास्ट टायम म्हळ्यार 1 वर्सभर पयलीं आमी गेल्ले पळय न्हू तेन्ना भरपूर अशें हें जाल्लें. रस्तो सामको म्हणजे सामको पिड्यार, रस्तोच नासलेलो, बेश्टे हे सगळें. आनी पयर पावसाक व्हांवोन बी गेल्लो असो म्हणटालो न्ही, तेच्या नंतर आमी वचूच ना. सो हेका म्हटल्यार बेटर थंयच्यान आनी उटाबशे कडचे परस अशेंच या म्हणून. अशें म्हणून मदीं मदीं आसा हो हायवे, मदीं मदीं ना, तेका लागून. ओके सो पळयता अशीच या न्ही रे. बाय हांसता गाड्या पळोवन पळोवन. आनी ते लॉरीवाले व्हडल्यान हॉर्न मारता न्ही, आबूज जावन पळयता तांकां. ओके सो पळोवया. आतां सद्याक टायम न्ही सारकी 9:30 जाल्या. केन्ना पावता ती. आनी घरा कडल्यान बेश्टी ब्लॅक टी आनी बेश्टें अशें लायट अशें कितें खावन येयल्ली आमी. आतां ब्रेकफास्ट हाडला, पळोवया केन्ना कसो करप जाता तो. हांगा थांबली म्हळ्यार आतां हांगासर करिना, फुडें पळयता मुखार खंय. सद्याक भूक लागून आनी ताका लागून. ओके सो चल. जस्ट आतांच कर्नाटका एंटर जाला. हे पळय हांगासर रोडाची कंडिशन. आनी भायर पळोवपाचें ना, रस्तो सामको इतलो पिड्ड्यार. असोच जर रस्तो मेळ्ळो न्ही आमगे हाफ पासून हे जर्नी जावची ना दिसता एक्चुली. पण तेवटेन कसं खबर आसा तुका, फॉरेस्टा हांगच्यान मातसो स्टार्टिंगूच रस्तो बरो आसा, मागीर बरो ना. हो स्टार्टिंग रस्तो बरो पिड्यार आसा, मागीर बरो ना, बरो आसा रस्तो. हय लायता देंवता हांव. सो आतां मातसो रस्तो बरो मेळ्ळा, पळोवया मुखार कितलो म्हणल्यार कंटिन्यू आसा तो. पळयात हांगासर आमचो संवसार. आनी जाम जाली, दोगांय न्हिदल्या आनी ते तिका दोडयता माग घालून. आनी हो पळय हांगासर आमी ब्रेकफास्टाक मुगाचो रोस म्हळ्यार मुगाटी टायप करून हाडलेली. आनी हे सगळें आमचें सामान. कितलें सामान जालां बाबा, भायलेंच सामान सगळें. पळयात सगळें स्टेरिलायझर, कॅटल बिटल म्हळ्यार चड जालें न्ही रे. च्या पितात. आनी हो हांगासर न्ही प्लेस बरो आसा. सगळ्याक न्ही रोड, सगळ्याक अशें न्ही बट मदीं मदीं रोड जो आसा पळय तो पिड्यार आसा. बट एक कडेन बरो सारको आसा रोड, बरे स्पिडीन येवंक मेळटा. आनी हे पळय हांगासर रोड जो आसा पळय न्हू तो जावपाक लागला. आनी हे सगळें हांगासर ओल्ड हायवे बरो आसा एक्चुली प्लेस. वारो बी भरपूर सारको थंड वारो मारता. तर पळय आतां च्या पिता आनी भायर सरता हांगासरल्यान. मा म्हणपा लागलो तुमी च्या पिया, पूण मातशी रेस्ट करता अशें म्हणून. कमरां बी येता न्ही अशें. बायक धरता हांव आतां, मागीर हो धरतलो हांव च्या पितलें. आनीक एक्चुली एक डेस्टिनेशन जें आसा पळय तें आमी चिंतून येयल्ली की ओमके कडेन म्हटल्यार या अशें म्हणून. ऑलमोस्ट 500 किलोमिटर आसा तें, 474 काय 75 कितें तरी. बट पळोवया बायक लागून. हां लायता. बायक लागून न्ही भरपूर स्टॉप जे आसा पळय ते घेवपाक पडटा न्ही आमकां. म्हणून मातसो टायम लागता. आनी मा बीन मातशी जाम जाता आनी कमर बिमर नीट करपाक पडटा. आनी पांया कडेन बी मागेल्यान सगळें सामान आसा तेका लागून परत परत देंवता आनी रोडूय सारको ना. आनी भेणान येता आनी म्हागेलें बीन कितें जाता आतां सिजेरियन म्हणटा कमर दुखता न्ही तेका लागून मातसो रेस्ट घेवपाक पडटा. रे हांव लायता. सो पळयता आतां पयलीं च्या पिता, मागीर फुडलें डिसायड करता. तांकां वत लागपाक लागलें दोगांकय. लास्ट टायम जेन्ना आमी आयिल्लीं पळय न्ही तेन्ना हें सगळें अंडर कन्स्ट्रक्शन आशिल्लें. वयलो हायवे बीन आतां ओपन जालो, स्टार्ट जाला. बरें आसा आतां, बरें दिसता. बरें हॉट मिक्स बीन केला न्ही रोड तेका लागून. आनी न्हंय दिसता एक्चुली आतां सुकल्या ही सायडीच्यान, ते सायडीच्यान लोकांली घरां. आनी म्हटल्यार कशें खबर आसा आतां हो जो रोड आसा पळय सकयल्यान तो वचपाचो आनी वयल्यान जो आसा पळय हो पूल दिसता तो येवपाचो त्या सायडीन वचपाचो. असो केला, बरें केला आतां. 3 लेन 4 लेन कसो केला वन सायडा आनी डबल सायड जाल्यार 6 लेन 8 लेन असो आसा. सॉलीड सारको वाऱ्याचो आवाज बी येता. आमगे विंडो ओपन आहा कितें रे, आवाज
भरपूर येतं सारखं. आणि रोड आता झाले तयार. तू कशी दिसता गाडी चालवून बरेच असे रोड असल्या बरे आता. आणि आम्ही कितलेदा गेले अशे रे ह्या रोडान. आमचं हो रस्तो जो आसा पळय हो तो आमचो कॉमन रोड. कित्याक आमी कोल्हापूर बीन मोस्टली वचत आसता न्ही. तुमकां तर खबर आसा हांवें कितलेदा शूट केला. लास्ट प्रेग्नन्सीक गेल्ले आमी मे म्हयन्याक प्रेग्नंट आसा तेन्ना. सो कितलो तेंप जालो हो रोड जो आसा पळय तो अंडर कन्स्ट्रक्शनात आशिल्लो. आतां बरो जाला. हे पळयात हो आशिल्लो फाटल्यान आसतना आशिल्लो न्ही रे. आणि हो बेत्या रोडाक भरपूर आवाज येता. आणि एक कितें खबर आहा ह्या सायडीच्यान दाखयता तुमकां. ही पळयात सायडीन जे झाडां आसा पळय ती सोंपली मरे. कॅमेरा ऑन करता म्हटल्यार भरपूर झाडां लायता अशी करून. आणि भरपूर म्हणजे अशें बरें रुंदी बी बरी आसता. ऑलमोस्ट एक लेन जावपा सारकी अशी करून. इवन महाराष्ट्रांत सुद्दां सगळ्याक अशीच झाडां. आतां म्हणटा तूं आमी तूं कर्नाटकाकच आसा अशें करून बरी झाडां लायता. बरें दिसता ट्रॅव्हलिंग करपाक बी. आणि बरे 6 लेन 8 लेनाचे रोड बरें. आनीक हे पळयात हांगासर बायक धरला. उदोळच्यान धरून आसा. फाटल्यान मां आसा ती न्हिदल्या. आणि हो ड्रायव करतना हांव हेका घेवन बसला. पांय रांगना सकयल. ते घेतलेले तेका. आनीक ते न्हिदले आतां. आनी तेचें कितें जालें जाणा आतां तेका न्ही कळटा. आतां आयजूच अशें म्हणून न्ही फाटल्या दिसांनी सुद्दां तेका न्ही आतां भायले बी दिसता न्ही कळटा. तेका तें पळोवपाक जाय आसता. पयलीं तें घातलें न्ही जाल्यार तशें न्हिदोन रावतालें. आतां ना. आतां तेका तें पळोवपाचें आसता भायर कितें कितें दिसता ते गाडयो बिडयो. आनी हा हूं करता मागीर तेंकां पळयता. आनी सो तें पळयता पळयता न्हिदलें तें आतां. सो म्हटल्यार खानार आसतनाच व्हिडियो करून तुमकां दाखोवया म्हटलें. रस्तो बीन सगळो जाला. कित्याक खूब जाण अशें करून ट्रॅव्हल बी करतात न्ही. थोडे आयडिया आसता. कोण आतां म्हाजे व्हिडियो पळोवन नंतर बी कोणी येवपाचें आसता जाल्यार तुमी बिंदास ट्रॅव्हल करपाक शकता. कित्याक सगळो रोड जो आसा पळय तो जाला. फक्त मातशें अनमोड घाट आसा पळय थंयच रस्तो बरो ना. बाकीचो सगळो अनमोड म्हणून चड न्ही थोडो आसा न्ही रे. बाकी चडसो रस्तो बरो आसा न्ही. 2-3 कडेन आसता. एक अशें 2-3 किलोमिटर अशें कंटिन्यू न्ही. 1-2-3 किलोमिटर बरो ना. मागीर परत भरपूर 10-11 किलोमिटर बरो आसा. परत 1-2 किलोमिटर अशें करून हें जाला. बाकीचो रोड जो आसा पळय सगळो बरो आसा. हे पळयात सामको भरपूर म्हणजे भरपूर बरो आसा. सो पळोवया आतां कशी जाता ती आमची जर्नी. आयज हे खंय म्हणल्यार पावता ते ऑलरेडी 12:15 जी आसा पळय ती जाली. आनीक कितले 6-6:30 वरांचो आमची अजून जर्नी जी आसा पळय ती उरल्या. पळोवया कशी कितें जाता ती. कितल्यांक पावता ती. 7-8 म्हणल्यार 9 सुद्दां पावले म्हणून व्हडलें ना आमकां न्ही रे. असो जर रोड आसा न्ही जाल्यार व्हडलें टेन्शन ना. सो स्टेट येवन दाखयता तुमकां सगळें कशें कितें जाता तें. मस्त सारके रोड जे आसा ते मज्जा दिसता न्ही रे. म्हाका पळोवपाक इतलें बरें दिसता. तुका चलोवपाक कितलें बरें दिसता आसतलें. बट बेत्या रोडा आवाज खूब येता. आवाज खूब येता. बट हे ना न्ही परत परत एक्सलेटर क्लच हे गियर बियर काय ना. मस्त सारके बरें आसा. सो अशें रोड मेळ्ळे जाल्यार रोखडी पावतली आमी. व्हडलें टेन्शन ना. आनी पांय बी आमचे तशें त्रास कांय करना. रडपाचे किरकिर बीन कांय ना. हय हय आमी स्टेट हायवेन नाका NH-नूच या. नॅशनल हायवेनूच या. 2 रोड दाखयले आमकां स्टेट हायवे आनी NH. बट NH-नूच वता आमी कित्याक रोड अशें करून बरें आसा न्ही तेका लागून. आनी स्टेट हायवेन बी रोड इतले हें आसता. बट कितें ते खूब गांवांतल्यान भितरल्यान अशें तशें आसता न्ही तेका लागून. फकत एकूच फायदो की टोल आसना न्ही. बट टोल आसून सुद्दां सगळ्या तुमी येता न्ही सगळ्या कॅमेरा आसा आतां. रस्त्याक सगळ्याक हायवे कॅमेरा बसयल्या. स्पिडीक सगळ्या कॅमेरा आसा. तालाव येता आमकां. आनी लास्ट टायम न्ही जेन्ना आमी 2022 ट्रॅव्हल केल्ले पळय न्हू तेन्ना आमकां तालाव मेळ्ळा. आमी फर्स्ट गाडी घेतलेली ही तेन्ना आमी शिर्डी घेतली. हो आनी मां आमी तिगांय गेल्ली. तेन्ना बाय बी नाशिल्लें न्हू रे. 2022 ते मार्चाक गेल्ले. मार्च एंडाक. सो तेन्ना कितें कोल्हापूरच्यान आमकां न्ही येयलो तालाव येयल्लो. केन्ना येयलो मार्चाक गेल्ली आमी. तालाव येयलो नोव्हेंबराक केन्ना तरी 2000 ओवर स्पिडींगाक ऑनलायन येयल्लो. मॅसेज येतली म्हाका. मागीर आमी ऑनलायनच पे केलो. लोक अदालतीन बी घालपाचें ऑप्शन आशिल्लें. बट आमी तें कांय करून टोल येयलो दाखयता तुमकां. सो हे पळयात टोल बीन आसा आतां सगळ्याक वता थंय अशें करून. आनी हे अशें करून मागपाक बीन मागीर खूब जाणां आसता.
करून मागपाक बी येता मागीर. सो आमचो नेक्स्ट स्टॉप हांगासर. मस्त तुमकां उदो हायवे दाखयले पळय, ती हायवे आमी सोडली आनी हे पळयात ही हायवे दिली. एक्चुली ही बी NH 548 न्ही रे बी ही हायवे जी आसा पळय ती, बट ओल्ड हायवे दिसता ती. हे पळय मस्त ऊस रोयल्या, जावना अजून ल्हान आसा. आनी थंय एक भुरगणी हांगासर चिकू आनी कितें तरी घेवन आसा नाचलो. आनी हे पळय आमचे बाय हांगासर. बायेक बरो नॅचरल एअर. मा देंवता गे यो बरे ऊस रोयल्या पळय. बस्त बायले एक फोटो काडया रे. आमी हांगसर बेश्टी म्हणून म्हळ्यार हेका लागून रावल्ली. बरो प्लेस आसा, सावळी आसा आनी हें आसा म्हणून बेश्टी रावया अशें म्हणून. बायेक मातशें हें जातलें तें उठलेलें तेन्नाच. हें हांगासर हेंच्यांनी रगडी चालू केल्या. ही पळय मा पोपाय खाता. पोपाय आशिल्ली घरा कडेन, मागीर ती पिड्यार जातली न्ही फ्रिजार म्हणून घेवन येयल्ले आमी. आनी हो हांगासर कितें खाता रे, हेणें हांगासर एक डबो काडला. कितें खाता रे? पळय इडल्यो आशिल्ल्यो. मान काल आमकां इडली केलेली त्यो बी हाडले हांवें गरम करून. आनी हो हांगासर पुरणपोळी खाता पळय. खा मरे एकूच कितें. हांवें एक खाली उदक ब्रेकफास्ट करता तेन्ना. तूं खा, तुका 2 त्यो, मागीर माक एक दी. मान सकाळच्यान कांयच खावना. ते आतां ती पपाय खाता. आनी हांगासर कोणाची अशी लायनीन थोडी घरां आसा, हांगासर बसले. अशें बरें दिसता न्ही. आमी अशें करून खंय ट्रिपाक बी वता पळय तेन्ना अशें करून रावन खावपाक बरें दिसता रे रेस्टॉरंटा परस. म्हण आमी मोस्टली प्रिफर करता फर्स्ट दिसा ब्रेकफास्ट आनी लंच जें आसा पळय न्हू तें कॅरी करपाचें. अशें करून बसून खावपाक बरें दिसता. हे सायडीच्यान अशें करून उसाची झाडां हे ते भरपूर न्ही अशें म्हणून. आनी कितें जाता रेस्टॉरंटान बी आमी सदां वता आमचे थंय सुद्दां. अशें करून बसून खावप खूब कमी न्ही म्हणून. पळय दोगांय ना दिसता ना खंय रे. उदका बॉटल आनी सॉफ्ट ड्रिंक हें आसा लिंबूस. निंबूच आसा. लिंबू झाड. लिंबू झाडू गे मा. हा गोड आसूं गे. आमी न्ही सोडा सोदता. माली तकली दुखता खंय. सो थंय तेंचे कडेन सोडा बी कांय ना. पळयता हे शॉपार ना तो हे आयस्क्रीम आनी फालुदा आनी तसली गाडी ती हांगासर. आनी आमी आतां न्ही ह्या रोडासान येयल्या सकयल्यान जो तुमकां उदो हायवे सांगलो पळय तो NH कितें तरी बी तो तेजेल्यान. आतां आमी ह्या हायवेचेल्यान वयतली. सो आमकां आतां ह्या हायवेचेर धरपाक जाय. पळोवया. आनीक ऑलमोस्ट हय म्हाकाच तिकाच दी. ऑलमोस्ट 235 किलोमिटर समथींग उरलां आमचें डेस्टिनेशन जें आसा पळय न्हू प्रॉपर डेस्टिनेशन जें आसा तें. ना ना आतां घुंवतली गाडी. सो पळोवया केन्ना पावता कशें पावता तें. बाय न्हिदलां. भायर न्ही वेदर बरो प्लेजंट असो आसा. आनी खूब कडेन न्ही आमकां अशें करून हें वता वारी वयता पळय. एकादस दिसता ह्या दिसा केन्ना तरी. सो तशें वारी खूब कडेन मेळ्ळ्या. अशें करून लोक चलत वता तुळस बी माथ्यार. पंढरपूर बी हांगाच खंय तरी आसा ह्या सायडीन फुडें. सो हे पळय भायर काय बरें क्लीन दिसता पळय. आनी अशें जालां की ना अशें आमकां एवरी टायम अशें दिसता थंय वत आसा पण आमी पावत ना वता कडेन खरें. दमटेंगत आसा कितलो टायम जाला. आतां येयलें. सो आमी न्ही ऑलमोस्ट सोलापूर जें आसा पळय तें पावपाक येयल्लीं आसा. पावतलें आनीक थोड्या टायमान जें आसा तें. आनी आयचे हो व्हिडियो जो आसा पळय न्हू तोवूय बीन हांगासरच एंड करता. हेकाच लागून की खूब कितें तुमकां हांवें न्ही आयच्या व्हिडियोन दाखयलां. आनी व्हिडियो बी जो आसा पळय तो खूब लेंथी जाता. ताका लागून व्हिडियो जो आसा पळय तो हांगासरच एंड करता. हांवें जशें की तुमकां व्हिडियो स्टार्ट करतना बी सांगलें पळय की म्हाजी ही रोड ट्रीप गोवा टू सोलापूर म्हणून. ऑलमोस्ट तशेंच जालें. सोलापूर पावपाक आयली आमी आतां. आनीक आमचें जें मेन डेस्टिनेशन आसा पळय तें तुमकां फाल्यांच्या व्हिडियोन कळटलें की आमी सोलापूरच्यान खंय वता तें. ओके न्ही रे बाबा तें पेटलां तोंडाक घालून. सो चलत तर आयचो
व्हिडिओ हांगासरीच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनलाचे जाल्यार चॅनल बी सबस्क्राईब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. आता नेक्स्ट व्हिडिओ रे आमचे मेजर डेस्टिनेशन मेन डेस्टिनेशन जे आसा पळय न्हू ते नेक्स्ट व्हिडिओ. सी यू टुमॉरो. See you tomorrow. Okay, so चलो.